गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर विधानसभेत 4 मतदारसंघ राखीव दवरपाक भारताच्या वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी 7 दिसां भितून मुखेलमंत्र्यान दिवची अशी मागणी एसटी समाजान केल्या। तशेंच सरकारान प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेची भूमिका थारोवपाक पुराय आदिवासी पंचायत आफोवन फुडलो निर्णय घेतले अशी शिटकावणी एसटी समाजान दिल्या। इतले मजगती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगला शुक्रारा एसटी आरक्षणा विशीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन उलयतलो। आम्ही एक गजाल मागू नोटिफिकेशन ऑफ द असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएंसीज बाय द इलेक्शन कमिशन कितें म्हणल्यार नोटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसीज आमकां 10.23 चे प्रमाणे 11चो सेन्सस गेला 4 सीट मेळटा। आता कोणाच्या आधारान जाता? डेटा सर्वेच्या आधारान जाता। वो डेटा सर्वे कोणी दिवचो आसता? ऑलरेडी सेन्सस जो जाल्लो आसा लेटेस्ट सेन्सस 2011चो 2020चे जे काश्मीराक घेतलेलो 2011चो घे नाजाल्यार एकाचो घे दोनूय 4 सीट मेळटा। आता हे रिपोर्ट कोणी दिवप आसता? डिलिमिटेशन कमिशन। कोणाक दिवप आसता? इलेक्शन कमिशनाक। आणि इलेक्शन कमिशन कितें करता? नोटिफिकेशन काडटा। कितें काडटा नोटिफिकेशन? की ह्यो कॉन्स्टिट्युएंसी A, B, C and D is reserved for Goa. Now this is the notification which we were asking right from the beginning of this movement. हे क्लॅरिटी दिवपाक जाय, हे क्लॅरिटी समजून घेवपाची गरज आसा। आता जरी तर तुम्ही आमकां हे टुरिस्ट कशे भोंवडयता रस्त्यांचेर, आमी गोंयकार आहात ते टुरिस्ट न्हू, आमकां समजता तुमी आमकां भोंवडयता म्हणून। ताका लागून आमच्या सगळ्या समाजाच्या लिडरांनी एक डिसिजन घेतला आणि ते म्हणटा ते जरी तर मोदी गव्हर्मेंटान 24च्या पयलीं कोड लागच्या पयलीं नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशना कडल्यान आमकां नोटिफाय खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएंसी केल्यो त्यो तर काडिना जाल्यार आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो आसा। 7 दिसाचो टायम, ह्या 7 दिसां भितर चीफ मिनिस्टर मेळोन तांकां कोणाक कोणाक मेळटा तें आमकां पडलेलें ना। आयज आमकां खबर आसा सगळें पळयता आमी। चीफ मिनिस्टर अलॉंग वीथ ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल ती मिटींग घेवन फायनलायज करून जरी तर आमकां 7 दिसां भितर नोटिफिकेशन आमच्या हातीन मेळना। खंयचें नोटिफिकेशन? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया A, B, C आनी D कॉन्स्टिट्युएंसी रिजर्व जाली आधाराचेर सेन्सस रिपोर्ट पयलींचो घेवन। तें तर जायना जाल्यार आमी अशें डिसायड केल्लें आसात की आमी एक कॉल घेतलेलो आसात पूर्ण गोंयच्यो पंचायतीन रावल्ले नागरीक एसटी कम्युनिटीचेर हे सगळ्यांची एक व्हडली ग्रामसभा जातली गोंयानूच प्लेस डिक्लेअर करतलो आणि त्या हेचेर आमी डिसायड करतले फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन। आणि त्या एक्शनाक एक डिसिजन घेतलें 24चे इलेक्शनाचे जे इलेक्ट्रोल आमी प्ले करतले, जे इलेक्शनाक रोल प्ले करतले आमचो समाज, ते आमी त्या दिसा डिसिजन सगळ्यांक मेळोन पंचायतीन घेतली। आणि आयज एसटी आसा पळय तेंच्यांनी 7 दिसाचो अल्टिमेटम दिला। एक सांगता हांव जेन्ना वचून होम मिनिस्टराक मेळून आयला सगळें केलां, फाल्यां अपॉयंटमेंट ठरल्या आणि म्हणून ते आतां बसून बेश्टोच शो करतात। तांकां डेलिगेशनांतलो एक मनीस येयल्लो तांकां सगळें खबर आहा तांकां जाता म्हणून तुमीच बातमी हाडल्या मरे वयले। हे सगळें जाल्या उपरांत फाल्यांची अपॉयंटमेंट ठरल्या म्हणून ते फक्त दाखोवपा खातीर करतात। फाल्यां वतले सीएम फाल्यां वयतले फाल्यां अमित शाहाक मेळपाक ह्याच विशयाचेर। हय